नमस्कार, हांव सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया चकली। 2 टेबलस्पून सुकी कोथमीर, 1 टीस्पून जिरे हांवें भाजून घेतला। हे भाजता आसतना हांवें मातशें भाजून घेतला, खूब भाजून घेवंक ना, मातशें हुन करून घेतला। हाजी आमकां पावडर करून घेवपाक जाय। असो पिठो करून घेवपाक जाय, पावडर करून घेवपाक जाय। 4 कप हांवें तांदळाचें पीठ घेतला। तातूंत हांव 1 कप बेसन घालता। मिक्स करून घेवया। तातूंत हांव पाव कप तेल घालता। तेल घातल्यानंतर बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। हे तेल हांवें गरम करून घालूना, सादेंच घातला। हे तेल आमकां व्यवस्थित बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। पिठाक बरें लावन घेवपाक जाय। अशें पीठ बरें मळून घेवपाक जाय। कोथमीर आनी जिरे पावडर करून घेतल्या ती घालता। तातूंत घालता थोडी हळद, पाव चमचो हळद घातल्या। तातूंत घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। अर्दो चमचो हिंग घालता। 2 चमचे तीळ घालता। 1 वाटी सोय घालता। साधारण 4 मोठे चमचे सोय आसा ही। अर्द वाटी गोड घेतला। 2 मोठे चमचे गोड आसा। हे गोड आमकां घालपाक जाय तातूंत, पण गोड घालता आसतना मातशें विरगळून घालपाक जाय। गोडान उदक घालून गोड विरगळून घेता। अशें विरगळून घेवपाक जाय आनी घालपाक जाय। तातूंत घालुया चवी पुरतें मीठ। गोड घालच्या पयलीं सगळें मिक्स करून घेवया। पीठ मिक्स करून जाल्या नंतर तातूंत आमी गोड घालुया। तातूंत हांव घालता 1 चमचो टॅमरीन पल्प, आमटाणीचें उदक। आमटाणीचें उदक घातल्यानंतर आंबट, गोड, तिखट अशी चकली खावपाक खूब रुचीक लागता। आतां हें सगळें पयलीं आमी मिक्स करून घेवया। पीठ कालोवपाक उदक हांवें गरम करून घेतलां। उदक खूब शिजोवन घेवंक ना। आतां हें उदक आमकां थोडें थोडें घालून पीठ कालोवन घेवपाक जाय। पीठ कालयता आसतना मातशें घट कालोवपाक जाय, एकदम मोव कालोवपाक जायना। पीठ गरम उदकान कालयलें म्हणटकच ताका चिकटपणा येता, पीठ चिकट जाता आनी चकऱ्यो करपाक बरें पडटा। हे पळयात, पीठ अशें जावपाक जाय। चकली घालपाक सुरवात करच्या पयलीं थोडें पीठ घेवन आमकां मळून घेवपाक जाय। पिठाक मातसो उदकाचो हात लावपाक जाय आनी पीठ अशें बरें वेवस्थीत मळून घेवपाक जाय। हें पीठ आमी चकलेच्या साच्यान भरुया आनी हें पीठ अशें घालून घेवपाक जाय। अशें घट्ट झाकण लावन घेवपाक जाय। अशें चिकटून घेवपाक जाय। चिकटून घेतलें म्हणटकच चकली तळटा आसतना तुटना। चकली घालता आसतना सायज ल्हान मोठी तुमकां जाय तशी केल्यार जाता। आतां आमी फ्राय करपाक घेवया। गॅसार हांवें तेल तापत दवरलां। हें पळयात, तेल बरें वेवस्थीत तापलां। तेल तापयता आसतना खूब तापोवन घेवपाक जायना। तेलान आमी चकली घालुया। चकली घालता आसतना अशी हळू घालपाक जाय। चकली घातल्यानंतर थोडो वेळ रावपाक जाय। चकली घातल्यानंतर रोखडी परतुपाक जायना आनी चकल्यो कायलीन घालता आसतना खूब घालपाक जायना, जितल्यो तेलान जाता तितल्योच घालपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। हाय फ्लेम दवरून चकल्यो तळपाक जायना। आतां पळयात, बुडबुडे मातशे कमी जावपाक लागल्या। चकली हांव परतून घेता। चकली दोनी वटल्यान बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। आनी आतां पळयात, चकली सगळ्यो पोना वचून बसल्या। अशें तेलाच्या पोना वचून बसल्यो की चकल्यो फ्राय जाल्यो म्हणून समजपाच्यो। आतां ह्यो हांव काडून घेता। आतां अश्योच हांव बाकीचे सगळे चकल्यो तळून घेता। अश्यो ह्यो तांदळाच्या पिठाच्यो चकल्यो खावपाक तर रुचीक लागतात, पण करपाकय बी खूब वेळ लागना। तुम्ही नक्की करात।
माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात. देव बरे करू.